सुरुवातीला खाना वाला एक तरह पेज एक तरह
मोगाच्या बावळी आज तुम्ही विश्वास आसा रेवेद सगळीची पळोवप सुरू रेवेद ह्या उतराचो पूर्ण आमी घेतलो जाल्यार इंग्लिशीन ताका रेमेडी अशे तरेचे आनी रेमेडी ह्या उतराचो पूर्ण आमी पळयलो जाल्यार इट इज मेडिसीन ट्रीटमेंट रिलीफ इट इज ताका आनीकूय पोत आसा जे इवल आसा ताचे अगेन्स्ट झुजप इट इज जे कितें वागणें कितें आसा तें सरळ करप अशे तरेन ताचो अर्थ आसा रेवेद सायबीण म्हणटा तेन्ना ह्या दोनूय अर्था कडेन लागीं आसता अशे तरेची ही सायबीण ती आमकां वखद जाता ती आमकां शेकाय जाता ती आमकां वायटाचेर झुजून बोड जाता आनी ताका आसतना ती आमच्या गरजा आदाराक पावता अशे तरेची रेवेद सायबीण आज आमी तिची पळोवप सुरू करता आसतना तिचे लागीं उरपा आमी मागता आनी तिचो आशिर्वाद आमी सोदता आमकां ह्यो गरजो आमचे जिणेंतल्या वायटाक ती आमकां पावोवप अशे तरेन आमी आमचो उलो ताळो तिका करता आनी बरो आमी सुरू करता कांय फावटी आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक वखद सांगता दुसऱ्यांच्या गरजा आदाराक वायटाचेर रेशेर मारून आमी कमी पडल्या असल्या दुसऱ्या पात्रांची आमी वळख घेवया एक मुलीपोर ओगीच म्हणून आमचे पातक आमी दुनिया देवाक सांगया देवा मुखार आमी फाटकी म्हणून ओळखून घेतना आनी देवाचे काकुलीक उलो करता आसतना सोगलीं आमी म्हणुया हांव फाटकी
प्रार्थया आमचे हात सोडूया डोळे बंद करूया आणि आमची कुर्सो आमी रेवेड सायडी वरवीं ओगेवणी दुनिया देवा घालूया. हे कोणी हे फिरगोचे देवचे फिरगोचे जे कुटुंब आसपावले आसा दर एका कुटुंबाची भेटवणी करता. दर एका कुटुंबाच्या उदारपणा खातीर बरेपणा खातीर देवाक प्रार्थना करता आनी देवाक सुआशिर्वाद घालून मागता. सर्वेस्वरा आमच्या बाबा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां उणी आत्म्याची भलायकी रेवेद सगळीक आमी विनोदी करता. हे जिणेच्या दुटांतली आमकां सोय आनी सासणाचो सुरवस भोगूंक आमकां पावो. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याचे कोणाक जियेता राजवट सुदैता सासणाच्या सासना. आमेन. इस्रायल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्वराचो आत्मो मोशेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोरीक वखद घेवन कोयत्याक सुटका परतून खुबट्याक परतून नजर घेवन सुनुराक सापडलेलें सोडून सर्वेस्वराचे कृपेचें वरस आनी ताचे सोबीत परतून करून ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक भुजोवन गोबरस वाटेर तांकां फुलां मारून घेवन खोटी दुखीचें आवरण काडून तांच्या
दोन दुधाचे इतिहासा वेळेला ते सोडलेले असताना ताणे जेजू कडेन विचारले, सोमिया, आता इस्रायल राष्ट्राची राजवटी तू नोव्यान स्थापन दितलोय, तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलेले काळ आनी कोडयो जाणांचो तुमकां पडलेले ना, पूण तुमचेर देखून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतले आनी जेरुसलेम आख्ख्या जुदेयांत आनी समाजांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. हे सांगले उपरांत ते कोल्याकार पळयत आसतना जेजू देवान वयर उबारून गेलो आनी तांच्या दोळ्यांत एका कोपाक ताका लिपयलो. तो चडून वयर आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लागूनच आसले. ओंचीत दोरी वस्त्रां घालून दोग बादले तांचे कुशीक उबे रावले. ताणें म्हणलें, गालिलेकारांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक उबे आसतात? तुमचे मदलो देवान वयर उबारून गेला तोच जेजू तुमी स्वर्गाक येतना पळयलो तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. घराक सगळे जेजू बाबाचे उतर ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू कालोखान उजवाड तूं आमकां बापाची पावोवंक घे. एकराम दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचा आनी सगळे रचने शुभ वर्तमान बरोबर करा. जो सोप मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवोन जोडटलो, पूण जो सोप मानिना जायत तो कास्तीचें परमोड घेतलो. सोप मानतल्या बरोबर ह्यो गुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देवस्थानांत काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या नेरुकारान आज आमी रेमेड सायडीची परब समोर उरता.
तिका Our Lady of Good Remedy ह्या नांवान पाचारता. आमकां वेगळे वेगळे तरेचे स्टॅच्यू आमकां मेळटात आनी चित्रांय तिची वेगळी वेगळी आमकां मेळटा. पण Our Lady of Good Remedy हिचें चित्र पळयता तेन्ना सायडीन मांय दाखयल्ली आसा आनी सायडीन मांय तिच्या हातांत दोन पोतयो कश्यो दिश्टी पडटा. ह्यो पोतयो कसल्यो? ह्यो पोतयो मोलाच्यो पोतयो, मोलादीक पोतयो अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. तातूंत पयशे आसतले, तातूंत भांगर आसतले, अशे तरेचो समज तातूंतल्यान काडपाक जाता. Our Lady of Remedy or Good Remedy म्हणटा तेन्ना हे चित्रांत माय मारेच्या हातांत ह्यो दोन पोतयो कित्याक लागून आसात काय असो प्रश्न म्हज्या मनांत पडलो. आनी म्हज्या मनांत हो प्रश्न आयलो तेन्ना म्हाका त्या प्रश्नाची जाप सोदपाक हांव उत्सूक जालो. ताची समजुणी अशी. 12व्या शेंकड्यांत घडलोली घडणी अशे इतिहासकार सांगतात. तेन्नाच्या काळार युरोपांत जे वॉर अगेन्स्ट इच अदर म्हणटा ते भाशेन हे वॉरफेअर थंय चलताले. वेगळ्या वेगळ्या वंशांमध्ये, वेगळ्या वेगळ्या पंगडांमध्ये हे तेन्नाच्या काळार चालू आसले. आनी जे मुस्लीम आसले ते थंय राजवटी चलयताले आनी क्रिस्तांवांक धरून तांकां दवरताले आनी गुलाम कशे तांकां विकताले. अशे तरेचे परिस्थितींत सेंट जॉन ऑफ माता तो फुडें सरलो. ट्रिनिटेरियन हांचो एक यात्रीक तो आनी ताणें असली परिस्थिती पळयली म्हळ्यार कितें क्रिस्तांवांक धरून तांकां गुलाम कशे विकतात. ही एक कोणी क्रिस्तांवां सगळे तर कोणीकूच पूण मनशां सगळ्या सगळे एक कोणीकूच. कित्याक तांकां गुलाम कशी कित्याक विकची आनी आमची क्रिस्ती भावार्थी तांकां कित्याक विकची आनी तांकां सुटका दिवचे खातीर सेंट जॉन माता ताका पयशांचो आदार जाय आसता. कित्याक ती गुलाम कशी विकता तेन्ना क्रिस्तांवांक आपूण विकतो घेतालो आनी तांकां सुटका दितालो. अशे तरेची दोळ्यार पडणी करता आसतना ताका दुडमांचो आदार जाय आसलो. कित्याक ह्या क्रिस्तांवांक चाकर कशी गुलामां कशी विकताली तांकां विकती घेवंक ताका दुडमांचो खर्च जाय पडलो. दुडमांचो खर्च भागोवपा खातीर ताणें वेगळ्या वेगळ्या मनशां कडेन हात भोंवडायलो आनी हात उक्तो केलो आनी माय मारेच्या नांवान हो हेल्प करपाचो, आशिरो हाडपाचो ताणें प्रस्ताव जायत्या जाणां कडेन मांडलो आनी माय मारेच्या आदारान जो उलो मागलो ताका जायत्या बऱ्या मनशांनी हो आदार फावो केलो. आनी तो म्हणटा माय मारेच्याच आश्ट्या वरवीं हे सगळे बरेपण घडूंक आयले. म्हळ्यार माय मारेनूच हो पयशांचो आदार आपल्याक फावो केलो, तो पयशांचो आशिरो आपल्याक दिलो आनी हाची समजणी हें चित्र आसा. चित्रांत जो दोन पोतयो आसा ह्यो पोतयो दिवपाचे अवस्थेंत आसात. म्हळ्यार ताका कोणी दिता आनी कोणाक दिता? सेंट जॉन माता हाका ही माय मार्या दिता. अशे तरेन ह्या चित्राची समजणी आमकां दिल्ली आसा. मोगाची भावणीनो, माय मार्या अशे तरेन 12व्या शेंकड्यांत तिणें हो वावर केल्लो आसा आनी 12व्या शेंकड्यांत हो एक परगोडणेचोच दोन परगोडणेचोच वावर जो सेंट जॉन ऑफ माता करतालो ताका
इट इज आमी तुका परपेच्युअल साखर म्हणटा असलें नांव तुका दिता असलो आशिरो ह्या सोडणीच्या वावरान एक दोन भुरगुटेच्या वावरान माय मागे दिलो तें आमकां सांगता माय मारेचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार माय मारिया आमकां वेगळे वेगळे कडेन दिश्टी पडटा लुर्साक ती दिश्टी पडटा फातिमाक ती दिश्टी पडटा वॉलंटरीक ती दिश्टी पडटा आनी तिचो एक शेड्यूल म्हणल्यार ती पेकोवणी हाडटली मागणेक सांगतली वस्तली म्हण आमकां कळटा लुर्साक पासून थंय उदक न्हावून ते पेकोवणेच्या उदकांतल्यान कितलीच जाण बरी जाल्ली आसा तेवूय आमकां जाणवता सुरवातेक जे दोन वर्ड तो सांगतालो रेमेडी म्हणल्यार पेकोवणी रेमेडी म्हणल्यार इट इज अगेन्स्ट इवल जे कितें आसा ते फायट करपाचें तशे तरेची ही समजणी हांव सांगतालो ही दोनूय तरेची समजणी माय मारेक लागू जाता लुर्सा तिच्या उदकांतल्यान पेकोवणी तुवें न्हावतात ती तिचें उदक घेतात ती तिचें उदक हाडून दुसऱ्यांचेर प्रेसाचेर मारतात वर्ल्ड सिक्रेट तिच्याच नांवार दवरलेलो आसा अशे तरेन आमकां ती पेकोवणी तितली सायडीन म्हणून मेळटा आनी ते वालांकनी एका बांगड्याचो चोर शिकयले अशे तरेन हे माय मारे सगळे आमकां दिसता ती पेकोवणीची वस्तू ती पेकोवणी तितली वस्तू आनी वायटाचेर सुसूंक आदार दितली वस्तू जे कितें बांगडे तिकडे चलता समाजांत जी समाजांत कोणीच चलता ताचेर निशेध मारपाक वा तिचेर सहकार दिवपाक जे भाशेन सेंट जॉन ऑफ मार्क तिणें आशिर्वाद दिलो अशे तरेची कोडणी करपी आमची आलेवियो रेमेडी रिमेन्स हॅबिट तिका आमी म्हणून पांचता आज आयचो सेवादूत म्हणटलेलो जाल्यार सेवादूत आमकां आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान प्रकट करात अशे तरेचो उलो ताळो आमच्या ह्या तिनूय वाचनांतल्यान आमकां मेळटा आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान प्रकट करात अशे तरेचो सूर आमच्या काळांत सादलो आसा ते आमकां जाणवता पयले वाचो आमी घेतले जाल्यार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक आमकां तातूंत जो भोगोडटा जो आमकां प्रवादी आसा इसायास प्रवादी कशे तरेन भोगोडणी करची कशे तरेन प्रकट करचें आनी प्रकट केल्या उपरांत आमकां कसलो आशिर्वाद देवाचो मेळटलो ते विशीं आमच्या कानामनाचेर उजवाड घालता खरें म्हणल्यार ही इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं उतरां एक बाकीत कशें जेजूक लागू जाता म्हळ्यार जेजू वरवीं ती शांती पावता जेजू वरवीं ती फुलफील जाता तें आमकां दिसता म्हळ्यार हांव गरिबांक बरी खबर दिवंक आयला पयल्याक सुडमण दिवंक आयला जे उदक करतात तांकां भुसवण दिवंक आयला अशे तरेची उतरां जेजूक युक्तपणी लागू जातली उतरां म्हणून आमकां दिसता आमी जेजूचेर नदर घालता तेन्ना ताणें हात लायले एक उदक उडयले आनी पिडेस्त बरें जालें म्हळ्यार दोन भोगोडणेचो वाव जे शुभ वर्तमान आसा ते कोण भाशेन ताणें प्रकट केले ताची झाडीकाय आमकां मेळटा जे कितें इसायास प्रवाद्यान बाकीत केल्लें आसा तेचीच वरवीं शांती पावता तें आमकां स्पश्टपणी दिसून येता कितलेच उदाहरणां आमच्यान घेवपाक जाता जी कोण मुद्दम करतात तांकां भुसवण मेळटली अशे तरेन जो प्रवादी आसा जो परगोडकार आसा तो खंय सांगून दिता आनी चिंतून म्हणलें जी कोण रोस सोंसतात ज्याच्या भारान आसा ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां विसव दितलो आनी चिंतून जायत्या जाणांक भुसवण दिली जायते जाण मुद्दम करतालीं ती जेजूच्या आस्त्या वरवीं ती जिवितांत सुख शांती समाधान भोगूंक पावली कितलींच उदाहरणां आमच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घेवपाक जाता मोगाची बावडीनो आयची वाचपां शुभ वर्तमान प्रकटून आख्खे रोसने आख्या
नुकसान पावता, फातिमाक पावता, इंडियेक पावता, अलंकारीक पावता, सगळ्या संवसाराक तिचे दिसते. आजून पासून तिणे जो वाव सुरू केल्लो तो आजून पासून तिचो सोडणेचो वाव, तो दोन भोगवटेचो वाव, शुभ वर्तमान भोगवपाचो वाव चालू आसा. आनी तिच्यो पोतयो आसा त्यो आजून ती आलाश्य दिवपाचे अवस्थेत आसा हें आमकां दिसून येता. मोगाचे भावणीनो, आज परब सोडून आसतना माय मानेक आमी नमुनो कसो कशी घेतली काय? माय मानेक नमुनो घेवपाक माय माल्यो आमकां ह्यो पोतयो मांडटा, आमकां सोबीची गिरेस्तकाय मांडटा, सोबीचो आलाशिरो आमकां मांडटा, सोबीची कृपा ती आमकां दिता. ह्या खातीर आमी ती वाचपाक गरजेची. पूण इतल्यानूच जावना ती आमकां आलाशिरो दिता तेन्ना आमी दुसऱ्याक आलाशिरो जावं, दुसऱ्याक पोतयो जावं, म्हणजे दुसऱ्याक बरेपण दिवपी जावं, दुसऱ्यांच्या वर्साक आकांताक पावप, दुसऱ्यांच्या संतोश्टाक पावप. अशे तरेन ह्यो पोतयो आमकां उदास करून दिता. आमी दुसऱ्यांक ह्यो पोतयो जावपाक म्हळ्यार बरेपणाच्यो पोतयो, जे कितें संकोश्टाक पडलेले आसात तांकां आदार दिवप, आनी जे कितें समाजाचे ओलीत आसा, समाजाचे वांकडे कितें आसा, समाजाचें इगत चलता ताका निशेध मारप, ताका जाप सोडप हें आमचेर अवलंबून आसा. आमी पोतयो घेवन केन्ना केन्नाय आमी ओलीच आसा. देवान आमकां गिरेस्तकायच्यो पोतयो दिल्ल्यो आसा. खावप पिवप वचप अशे तरेन आमी जियेता. आनी कशे भाशेन जियेता तो जेजू त्या तरणाट्याक म्हणटा, आरे पिशा, आज तुजो आत्मा मागचो आसा, इतले सोडून पयर जोड दवरला तें कोणाक? ह्यो पोतयो तुवें एकठांय केल्यात त्यो कोणाक? तुका सोबीच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय जाल्यार तुवें दुसऱ्याचो हुस्को धरपाक जाय, दुसऱ्या सवयेदार जावपाक जाय, दुसऱ्याच्या वर्साक पावपाक जाय. अशे तरेचो उलो धाडप आमकां शुभ वर्तमानाच्या प्रमाणे मेळटा. आमी शुभ वर्तमान आयकलें आनी आयकून इतल्यानूच सोंपयलें जाल्यार आमी शुभ वर्तमान भोगवपी जायना. खावप पिवप वचप अशे तरेन आमी केलें आनी मागीर आमच्या जिवितांत आरे पिशा तुजो आत्मा मागचो आसा. आमची परिस्थिती, आमची दशा कसली जातली काय? आमी सोबीच्या राज्यांत भितर सरून पुर्ती आसतली काय? हीच माय मारिया जुंय जुंय तिचें दिश्टें जालें, थंय थंय तिणें एक ताळो सादयलो, तें म्हणल्यार मागणें करात, मागणें करात, मागणें करात. आनी तेसाचें तोंड आमी तिच्या हाताक पळयता आनी ती आमकां सांगता, तेसाचें तोंड घेवन तुमी मागणें करात. हो तेसाचो म्हयनो आमी कसो पाळटा. आनी तेसाचो म्हयनो पाळटा तेन्ना आमकां तेसाची मागणी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या कपेलांनी, आमच्या कुसावणी करून आमी बरी हो तेस आमी करता. एक बरी आसा सोडणेच्या वावरांत शुभ वर्तमानाचे भोगवटेक आमी साक्षी जाता, आमी गवाय जाता. एक बरी वस्त. पूण केन्ना केन्नाय अशें म्हणटलें आमकां आयकूंक येता. खावप पियेवप वचप मात तुज्या जिवितांत गिरेस्तकाय भितर सरली जाल्यार तुवें मागण्याक पयशाक दवरलो. आदी कुटुंबांनी कितें आसतालें? आदी कुटुंबांनी आमदार बरे व्हडलेशे आसताले. आनी आतां कुटुंबांनी जे मॉडर्न हावजीस आसात तातूंत जे आमदार आसात ते ल्हान ल्हान जायत गेले आसात, श्रीक जाले आसात. आदी टीव्ही ल्हान आसताल्यो ते आतां व्हडल्यो जाल्यात, व्हडल्यो जाल्यात आनी आनीक व्हडल्यो जाल्यात. आत्मा मात त्यो व्हडल्यो जाल्ल्यो आसात. हे आमच्या जिवितांतलें एक सिम्बॉलिझम, एक रिफ्लेक्शन अशें आमकां म्हणपाक जाता. म्हळ्यार कितें? माय मारिया आमकां मागण्याची दिशा जावन उलो करता. आमच्या कुटुंबांत मागणी आसता काय? आमचे आदार ल्हान जाल्यात म्हणल्यार आमचे तेस करप बीन सारकें ल्हान जालां आनी बंद जालां अशे तरेची परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत जाल्या काय? माय मारिया आमकां म्हणटा, सोडणेच्या वावरांत तुमी वागीदार जायात, मागणी करात. आमचें कुटुंब मागण्याचें कुटुंब जाल्यार काय? टीव्ही व्हडली जाल्या म्हळ्यार आमचें एंटरटेनमेंट आनी मौज मारपाचें जिवीत मदीं मदीं व्हडलें जाल्लें आसा. आनी आमी जे धर्मीक
पडटा तेन्ना तांकां घरांतूय जागो आसना, मनांतूय जागो आसना. तांकां कोणशाक दवरना, तांची काळजी घेना. आमी एक वर्सान येवन सेवा भक्ती करता, आमी सगळें बरें बरें दाखयता, पूण आमच्याच घरच्या सभेक आमी सेवा करूंक पावना. रेवेद सायबिणी आमकां पाव आमच्या घरच्या सभेक सेवा करूंक, तांचे पिडेन तांकां वचोन, तांचे पिडेन तांकां आलाशी वचोन आमी पाव म्हणपाची गरज आसा. मोगाच्या भयणो, सेंट जॉन ऑफ माता ताणें गोंयांत पडली गेली जी कोण स्लेव कशी विकताली तांकां मुक्ती दिली. आमचे जिणेंत जें गुलामपण आसा तें गुलामपण सोडून फुडें बापाचें गुलामपण आमी घेवन आसा, जें कुणीतीचें आमी गुलामपण घेवन आसा, जें बापाकडेन तिकडे चालीचें गुलामपण आमी घेवन आसा, ताची सुटका मेळून माय मारया आमकां सोडल्याक आज आशिर्वाद दिता. तो रोज आशिर्वाद दिवं आनी माय मारयाचे माय
ह्या कुटुंबातले हे कुटुंब संकश्टांत सापडलेले आसा, प्रश्नांत भोगलेले आसा. सौंदिरान ह्या कुटुंबाक वावर जाता ते भाशेन वावर जाल्ले आसा. जे डायवर्साक भोगलेले आसा, कसले कुटुंब तुटून भोगलेले आसा, ह्या कुटुंबाक तुमच्या हातांत घालता. ह्या कुटुंबाक एकवटी वापरून ह्या कुटुंबाचे प्रश्न सुटावे करून आमी मळबांच्या हातान हे दोरेर करून घालता. बाबा व्हडा ह्या बाबरे बरोबर आनीकूय मागणी आमची आसा काळ सवनांनी. ती मागणी आमी तुका ओंपता. ह्या आमच्या दोरेका पाखण्याचेर तुजी कृपा करून मागता. आमी मागता क्रिस्ताच्या सोन्यावपी. Amen.
स्फूर्त तुमचे सोबे आसूं. आमची वारसां पावया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजानपद म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासू. हो कायदो नदीचो आनी आमच्या फायद्याचो रेवेंच साखळीचो भक्तीन आज आमी उदास करता आनी तिचे दिनवासेचें गीत गावून तुजी कळवळाय आमी वापरता. शेकार शेख विधुमेचेर कितली मोठी तुजी विस्मिता. सोर काळी मनशांताय कितली तुजी दयाळाय. तुजे धार्मीक चाकणेचेर काकुटीन तुवें मोगाळ घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूण जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. तिचे वरवीं आमकां आवासा. ताचे उदेशीक दोतोरांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सांगता. तांचे वाखाणेक आमचेय काळे वेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्रात्म्याक घडवून ही वेळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सामकी आमकां आमच्या सोबया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वरदां. आपलेच कुशेक कोस बरोसो सोबेच्या ताणें उलो केलो. तुका दिनवास तो म्हणलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिनवास दिलो. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सगळेच घेयात आनी नातने पियात. ही म्हज्या भक्ताची कास. नव्याक सासणी कराचे बरोबर पातळचे बसोडे वेळच्या तुमचे पासत आनी सगळे तुमच्या पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा पदार्थ. जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता. आनी हो जिविताचो उलो आनी संपूर्णची कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजूची पुढे रगत शोधल्या समस्या पवित्रात्म्या पेटे करून आमी पूर्णतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे दिसता तुजे पवित्र सभेचो उदास. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बाबा, सिमियोन आमच्या
नांगां तुजे शिटागोती वेल्या सुमेसान तुजे कुसळ मुखामोड पळोवंक अभो आमा सुमेसाची दया करपणाय आमकां बरी देवाची माय संगाती तिच्या पुती वाक्योन सुसे वाक्योन दोन बुद्धां सप्राशीक शारियर आनी सोप काडी तुका मानवल्यान ते सोपल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवली तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां बकून जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू दान भुमिका त्याच्या एकपणान सोडलो वेदार बापा सोडबंदोनारी वैभवता सासनाच्या सासना आमच्या सोन्या जेजूचे जिवीत एक शुभवर्तमानूच अशें आमच्या उरपाक जाय ताणें परगोटणी केली आनी अशे तरेन आमी परगोटदार जावन शुभवर्तमान आख्खे रस्ते परगोटूंक तो आमकां दवरता तो ह्याच सोन्याचो उलो ताळो आमच्या कानार घेवन जिवूंक आमकां करपाक मागतना आमी सोन्या शिकयले प्रार्थना ती घेवन उडया आमचे बाबा सर्वेस्परा सूर वायटान ते आमकां दया पुण्य जिवितान समस्काय आमकां सुखीच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरमाशी पावता तर आमकां तुज्या उदार ताकतीन सूर पात्रांतली सुखय आनी सूर हातान तांती वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां कडेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुका दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे त्या शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जोची येता राजवट सुदैता सासनाच्या सासना सुबेची शांती सदांकाळ तुजे सगळ्यांसून एकामेकाक मोगान शांती ही ती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटाली पेकोडी अहो करताली आमच्या दोश्टांक घर साकारता पावतात ते शिडीचे जेवणां वांटो करतात ती सुवात
page 49, D6.
निमतान ताचोय म्हाका एक भाव आसा. ह्या भावाची पुस्त हें करता आनी ताच्या भावाचेर देवाचो सुखो आशिर्वाद पडून मागता. फादर बाबा म्हणटा तेन्ना म्हज्या मनांत तो व्हडलो धाकटो आसा. कित्याक हांव फस्ट इयर फिलॉसॉफीक आसता आनी तो फोर्थ इयर थियोलॉजीक आसा. आनी फादर बाबा म्हणटा तेन्ना म्युजीक म्हणा. कित्याक हांव फस्ट इयराकूच आसता तेन्ना तो म्युजीक डिरेक्टर सेक्रेटरी म्युजीक सांबाळटा, म्युजीक शिकयता तशें. फादर बाबा म्हणटा तेन्ना मनाक येता तें रोखडेंच यूथ. फादर बाबा म्हणल्यार यूथ. ताणें 10 वर्सां यूथ सांबाळटा डायसेसन लेवलाचेर. आनी फादर बाबा म्हणटा तेन्ना मांडो फेस्टिवल बी जाता. तशें तरेन फादर बाबा म्हणटा तेन्ना कितलींच आमकां ताचें सुरीगूत दिसता. आनी फादरान आयज म्हाका हें आमंत्रण दिल्या खातीर आयची परब सुरू आतां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी ह्या तुज्या भावाचेर भोवणीक भावाचेर देवाचो खूब आशिर्वाद बेस्तांव मागता. वन्स अगेन हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. सगळ्या फेस्ताची उमेद पळोवन हॅपी फीस्ट. सगळीं बरें. सर्वेस्पूर तुमचे सगळ्यांसूं विसरून भोगिला कृपा आनी पळयता तुमचे आशिर्वाद घेवन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
थोड़ी गाड़ी खड़ी है थोड़ी गाड़ी खड़ी है लाइन
विवेक सर्विसेज तुका आमची